माझे मोगाळ भाव भयणांनो, आयचो विशय जावन आसा देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमकां कित्याक दिश्टी पडना. तर आमी चोवया ते देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमकां कित्याक दिश्टी पडना. तर आमी पयलू जाणा जावन घेवपा जाय आमी खूंय चुकलाय ती. तर पयलीं आमी जाणून घेवया हो सगलो ब्रह्मांड जितलो आहा तो सगलो देवा भितर, जेजू क्रिस्ता भितर, देव बापाचे भितर सगळें हें तेजे भितर समयीत जाल्लें आहा. आनी ही सगळी रचना जितली रचना कितें रचलेली सगळी जेजू क्रिस्ताचे उद्देश रचलेली, तेजे भायर कांयच रचना रचूंक ना. आनी आमी सगळीं जे कोण जेजूक मानता ती आमी सगळीं ते जिवी देवा जेजू क्रिस्ताची रचना, आमी तेजी रचना, तेजी आमी नवी रचना. तुमी 2 कोरिंथ 5 चॅप्टर 5 वर्स 17 to 20 वाचात. पयत पुस्तकाच्या भायर हांव केन्ना सांगना, पयत पुस्तक प्रमाण सांगता. तर वाचून चोयात, जी कोण जेजूक स्वत मानतात ती जेजूची एक नवी रचना. आमी सगळी जेजूची नवी रचना. कित्याक आमी जेजूक स्वत मानता तो आमचो सोरवणदार, तो आमचो राखणदार, तो आमचो पेकोणदार म्हणून. आनी जेजू भितर सगळें नवें जावन येयलां. जेजू भितर सगळें नवें जावन येयलें. पोन्नें सगळें गेलें. जेन्ना जेजू भितर आमी हाय, जेजू भितर सगळें नवें जावन येयलें. आनी आमी जेजूचे प्रतिनिधी. आतां तुमकडे हांव उलयतां तर जेजूचो प्रतिनिधी जावन तुमकां हांव सांगतां. जेजूक परगट करप, जेजूचें सांगप. तर आमी एक जेजूचे प्रतिनिधी प्रमाणे जावन एकमेकाक सांगप. ते पयत पुस्तक परगट करप, पयत पुस्तक वयलें सांगप. हांव खंयचेंच पयत पुस्तकाच्या भायर कांय उलयना. न्हय म्हणून त्या पयत पुस्तका भितर कितें एड करना. कोणेंच पयत पुस्तका भितर एक उतर एड करचें न्हय, न्हय म्हूण तितूंतलें एक उतर काडचें न्हय. जर तर कोणें त्या पयत पुस्तकांतलें एक उतर जर काडीत जाल्यार देव तेज्या जिवितांतली ती फोडां काडटलो. आनी तितून जर कोणें इल्ले पासून एड करीत जाल्यार देव तेज्या जिवितांत ती फोडां, ती प्लेग्स तेज्या जिवितांत एड करतलो. तर कोणाकूच पदवी ना, कोणाकूच अधिकार ना ते देवाच्या उतराच्या भायर वचपाक. तर जें कितें आहा तें पयत पुस्तक प्रमाण तुमकां सांगता. 2 कोरिंथ 5 चॅप्टर 5 वर्स 17 to 20. तर देवान आमकां संदानाचें मुनियारपण दिलां. संदानाचें मुनियारपण आमकां सगल्यांक, जें कोण आमी जेजूक स्वत मानताय, आमकां सगल्यांक संदानाचें मुनियारपण आमकां दिलेलें आहा. तर आमी जेजूक परगट करपा जाय. तर आमी जाण जावया, बापान आमचो इतलो मोग केलो. चोय तो बाप, तो प्लॅनर, तो डिजायनर, सगलो प्लॅन बापाचो, सगलो प्लॅन डिजायन सगलो बापाचो. बापान आमचो इतलो मोग केलो, तेणें आपले एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमकांच भेटयलो. तेजो काळजाचो कुडको तो तेणें काडून आमकां दिलें दोराय. हे काळजाचो हे जेजू क्रिस्ताची तुमी बोली दियात. जे फारीकपण, ती पेनल्टी आमी भरपा आसली, तो फारीकपण जेजून म्हणलें चल हांव भरतां. ते सगलें आमच्या जिविताचें, आमच्या पातकांचें सगलें फारीकपण, तें सगलें फारीकपण म्हाज्या देवान जेजून फारीक केलां. ते जेजूच्या पवित्र आमोलीक रोगतान बापान तो नवो करार बरयलो. आनी तो जेजूच्या पवित्र आमोलीक रोगतान सील केलो. पळय, आनी तो करार लास्ट एंड फायनल, तो करार सील केलो, फायनल केलो. हालेलुया. तेन्नासून जाण जायत, तेन्नासून सोर्गींचे दरवंटे उक्ते केले बापान, जे बंद आसले, जे आमी
देवाचे नदरेंत भायर पडलेलीं पातकां करून तेजे मोगाचे गोडसाणसून तेजे मोगाचे सावडेसून आमी भायर पडलेलीं त्या मोगाच्या सावडेक आमकां सावडे भितर ते मोहिमे भितर आमकां परत हाडचे खातीर सोरेस्पर देवान आपले एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचे बली चोडयली. ती आमी जाणून घेवपाचें, तें काळजांसून आमी स्वत मानपाचें आनी आमी ती जायते जाण जाणाय. आनी तें कितें म्हणून जो कोण तेका स्वत मानतलो, जो कोण खरो तेजे उतरा प्रमाण चलतलो तेका तें सासणाचें जिवीत फावो जातलें. बरें, तर चोया आतां तो जेजू कोण. जेजू तो दिश्टीपण आसलेलो जिवी देवाचो मोहिमेचो रूपकार. तो देव, तेजो आकार ना, इनविजिबल गॉड. इनविजिबल गॉड, दिश्टीपण ना. तो दिश्टीपण आसलो स्वर पोदेदार जिवी देवाचो रूपकार. तो एक रुपणे घेवन येता, त्याच देवाचे रुपणे जेजू. जेजू दिश्टीपण नासलेलो जिवी देवाचो मोहिमेचो परजोड. कोलोशियन चॅप्टर 1 15-17 वाचात. कोलोशियन चॅप्टर 1 15-17 आनीक जॉन चॅप्टर भितरूय दिला. तर हितून दिश्टीपणाक जिवी मोहिमेचो रूपकार आनी तो दिश्टीपणाचो जिवी देवाचो जिवी हाजीरपण तो जेजू. आनी जेजू ते दिश्टीपण आसलो जिवी देवाचें उतर. कितें म्हाजे भाव, कितें म्हाजी भयणी, जेजू दिश्टीपण नासलेलो जिवी देवाचें तें उतर. आतां जॉन चॅप्टर 1 कितें म्हणटा तें चोया, आयकुया बरे भाशेन. सगल्यांचे पयलू तें उतर आसलें, सगल्यांचे पयलू. तेन्ना ती प्रथमी वो आख्यो गॅलक्सीक्स कांयच रचूंक ना, खंयचीच रचना रचूंक ना. तेन्ना सगल्यांचे पयलू उतर आसलें आनी तें उतर देवाशी आसलें. तें उतरूच देव जावन आसलें. आनी जितली रचना जी रचल्या ती सगळी रचना त्या उतरान रचल्या. जाण जायत, त्या उतराचे भायर कांयच रचूंक ना. सगळें जितलें रचलां तें सगळें त्या उतरा उद्देशीं रचलां आनी त्या उतरान रचलां. तें उतरूच जिवीत जावन आसलें आनी तें जिवीतूच सगळ्या मनशांचो उजवाड जावन आसलो. उडाच दोराय, ह्या सगळ्या मनशांचो उजवाड तें जिवीत जावन आसलें आनी तें उतर जिवीत जावन आसलें आनी तें उतरूच उजवाड जावन आसलें. त्या उतरान सगळो संवसार रचलो. तें उतर ह्या संवसारा भितर येयलें पूण त्या संवसारान त्या कडकलो ना. चयात, मागीर तें उतर ह्या संवसारा भितर कूड मांस आनी रगत मनशाच्या रुपान मनीस जावन तें उतर चल म्हाज्या भुरग्यां फुडें मनीस जावन या. मनीस जावन येयलो आनी आमचे मदीं तेणें घर बांदून आमचे मदीं रावलो. तो मनीस जावन येयलो ना. तो जेजू सायबीण मांयच्या पोटान तो देव. देव आतां हे मनशांक सोदमीकाय दिवपाक मनीस जावन येयलो. देवाक आनी मनशाक आमी सोर करपा जाता? केदींच ना म्हाज्या भावा, केदींच ना म्हाजी भयणी. देव आमकां मनशांक सोजमीकाय दिवपाक मनीस जावन येयलो. तो सोर पोद्योदार देव मनीस जावन येयलो. रोगताच्या आनी मांसाच्या रुपान मनशाचें रूप धारण करून मनीस जावन ह्या संवसारांत येयलो आमकां सोजमीकाय दिवपाक. म्हाज्या भावानू, म्हाज्या भुरग्यानू, आमकां तेणें भाव केले, आमची भाशा आमी भयणी केली. कित्याक लागून देव आमचे भितर येयलो मनीस जावन? आमकां आपलीं भुरगीं करपाक, आमकां ती सोजमीकाय दिवपाक, ती जाणविकाय दिवपाक. ती जाणविकाय देवान आंज बुडव्यांक पासून दिवंक ना. त्या आंज बुडव्यांचें आमी इस्कॉल, आमी ते स्कूल ते आमकोड शिकताय. आंज बुडवे तें खबर ना.
देवान तें सगलें स्वत रिवील आमकां केलां, आमकां तें सगलें दाखयलां. आमी त्या आयज बुडव्यांची स्कूल, आमी वी आर द स्कूल्स फॉर द एंजल्स. ते आमकोड शिकताय. आतां हांव तुमकां सांगता आसतना पासून म्हाजे फुड्यान तो आयज बुडवो रावला, तो आयकता सगलें, तो शिकता आमकोडच्यान. पळय देवान आमकां कितलें दिलां, कितलो आमचो देव मोग कोत्ता. देवान आमकां भुरगीं केलीं. इतलेंच न्हू, स्वर्गींच्या राजा भितर मुखार आमी न्याय कोत्तले, जजमेंट आमी कोत्तले एंजल्सांचे. डिसिजन आमी घेतले, कित्याक देव सगलें आमच्या हातीन सोंपयतलो. देखून आमकां ती सगळी जाणविकाय खबर आसपा जाय. देखून देवान ती सगळी जाणविकाय आमकां दिल्या मनशांक. आमकां जाणविकाय देव मनीस जावन येयलो आमकां ती जाणविकाय दिवपाक, आमकां आपली भुरगीं करपाक. आनी आमी त्या पातकांचे साखळेंत, त्या सैतानाच्या मुठींत, ते जाडेंत आमी आसले, तेजे झेलीं आमी आसले, थिंगसर आमकां सुटका दिवपाक तो देव मनीस जावन येयलो. आनी तेणें तें फारीकपण दिवन, आपल्या पवित्र आंबोलेक रोगताचें फारीकपण दिवन तेणें आमकां सुटका दिली. इतलेंच न्हू म्हाजे बाबा, म्हाजी भयणी जाण जायत, चोय तेन्नासून तो जेन्ना जेजून आपलें फारीकपण दिलें, तेन्ना ती स्वर्गीचो दरवंट तेन्नासून उक्त जालो. तो पयलो बंद आसलो, तो मागीर उक्त जालो. तो देव जेजू. सो दॅट इज द डिफरन्स वी मस्ट नो. आमकां खबर आसपा जाय तो देव कोण. तो ते जिवी देवाक तो जिवो देव जेजू तो जावन आसा वत्मो. हांव हें कित्याक सांगता, कित्याक जिवी देवाक तो देव आमकां लागून येयलो. आमी कितें कोत्ताय, ते जिवी देवाक मनीस केलो. तो मनशाच्या रुपान येयलो, तेका आमी कितें केलो, सारकोच मनीसच कोण सोडलो आमचे भाशेन. तो 100% देव, 100% देव. जेन्ना संवसारा येयलो तेन्ना मनीस जावन येयलो, तेन्ना 100% मनीस. कोणे एकल्यान म्हाका प्रश्न केलो, तो जेजू मनीस जालो? हांवें सांगलें वय 100% मनीस. आनी तुमी देव म्हणटाय? हांवें म्हणलें वय 100% देव. तो 100% मनीस, 100% देव. आनी ह्या संवसारांत तो येयलो, तेणें आपलें काम केलें. जें कितें फारीकपण दिवपाचें आहलें म्हाजे बाबा, म्हाजी भयणी, तेणें तें फारीकपण दिलें वान्स फॉर ऑल. एकीपारान जालें, फिनिश, नो मोर फारीकपण दिलें. तो रोल तेणें काबार केलो. तो रोल प्ले करपा तो रोल प्ले केलो ते मनीसपणा भितर. मनीस जावन येयलो आनी मनशाचो जें फारीकपण दिवपा आसलें तें फारीकपण दिलें. तो गेलो आनी आतां तो देवाच्या रुपान, आतां तो त्या वत्म्याच्या रुपान आहा. तो देव जावन आसा वत्मो. जेजू चोय जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 भितर सांगता, देव जावन आसा वत्मो. तुमी सन्मनाय, पवित्र पुस्तक सारकी वाचनाय. देखून म्हणलां होसिया चॅप्टर 4:6, देव पत्त ध्यान सांगलां, म्हाजी भुरगीं शेणली, म्हाज्या भुरग्यांचें निसवणपण जालें. कित्याक? जाणविकाय ना जावन. तुमकां जाणविकाय ना. तो सैतान कितें कोत्ता, तुमची तोकली, तुमचो मायंड घुंवयता. चोय तो जेहोवा विटनस तेय येयलाय, सगळें सांगत पोवताय, आमी जेजूक मानताय म्हणटाय ते. पूण तेंचें सांगप कितें, तें सगलें तूं चोयलें जाल्यार सामकें बायबला भाशेन उलयतले. पूण तेंचें स्वत कितें जावन आसा तुमकां खबर आहा? ते जेहोवा विटनस म्हणटा तेंगेले, ते जेजूक देव म्हणनाय. ते मानताय जेजू देवाचो पूत, पूण जेजू देव न्हू. सो एक अशें करून कन्फ्युजन. हेका म्हणटाय सैतानपण. कितें करून लोकांक इरार करप. ते वत्म्याक माननाय, वत्म्याक माननाय, ते उगडास दवराय जेहोवा विटनस. हे सैतानपण. असो सैतान गेम कोत्ता. जिवो देव जेजू तो देवाचो रूपकार, देवाची रूप न्ही ते, जिवो देव तो. जेन्ना आमी सगळीं स्वर्गीच्या राज्यांत आसतले न्हू, जजमेंट जालें म्हणटरी, तेन्ना तो जिवो देव आमच्या मुखार येतलो, सगल्या मुखार आपलें हाजीरपण दाखयतलो. आजून देवाक कोणें चोयलें ना. आनी ते देवाक चोयतलो जाल्यार तुका जेजूनच दाखोवपा जाय. जेजू शिवाय कोणेंच चोयलें ना.
जेजून ती जी ऑथॉरिटी जेजूक आहा जेजून दाखोवपा जाय तुका तो जिवी देवाक दाखयतलो जाल्यार तूं जिवी देवाक चोयतलो जाल्यार जेजून तुका दाखोवपाक जाय. तर म्हाजे भावा आतां आमी मुखार चोया. सायबीण माय आमची मोगाची माय म्हाजी देवाक आपले कुसव्यांत घेयलो. म्हाज्या देवाचो घुमूत काळतेन आपलें दूध पिवयलें. कितलो पवित्र आसतलो तेजो गर्भ. देव ही सगळी देवाची येवजण. देवान ते पयलेंच चिंतून काडलेलें आनी हेच्या पोटान हांव जल्म घेतलो. पूण इट डजंट मीन दॅट सायबीण मागीर देव न्हू. देवान तेच्या पोटान जल्म घेयलो. ती भाग्यवंत. केद्दे वेळा तेचें नशीब चोय. ते किचून काडलें. केद्दे वेळा तेचें नशीब. सगळीं वस्त्रे मदें ती कुरपेन बोललोली. पूण एट द सेम टायम आनी एक नदर मारया आमी. जॉन द बाप्तिस्ट सगळ्या मनशां मदें जॉन द बाप्तिस्ट हें जेजून आपल्या तोंडान सांगलां. खूंय सांगलां? जॉन चॅप्टर 1:18 जे वस्त्रेच्या पोटांतून जल्म घेवन येयल्ले सगळे मनीस. आतां वस्त्रे पोटान कोणें जल्म घेयला ना. सायबीण मायनूय वस्त्रे पोटान जल्म घेयला. म्हाज्या भावा तुवेंनूय वस्त्रे पोटान जल्म घेयला. हांवेनूय वस्त्रेच्या पोटान जल्म घेयला. हे पृथ्वीचेर जितले मनीस जल्मोन येयलाय न्हू तेंच्यान सगळ्यांनी वस्त्रेच्या पोटान वस्त्रेच्या कुसब्यान जल्म घेयला. जो कोणें कुसब्या भितर जल्म घेवन येयला त्या सगळ्या मदें व्हडल्यांतलो ग्रेटस्ट मनीस जावन आसा जॉन द बाप्तिस्ट. दादल्या मदें आनी बायलां मदें सगळ्यां मदें मनशां मदें व्हडल्यांतलो व्हडलो मनीस जॉन द बाप्तिस्ट. कित्याक म्हणलें जायत काय हें उतर जेजून हें तुमी नियाळ केलां. जर तुमकां कोणें सांगलां नियाळ कोराय. देव कोणाक व्हडलो म्हणटा? जो कोण मनीस हांव व्हडलो हांव तो व्हड्डे फुलोवन धांवताय व्हडलें व्हडलें उलयताय. सुबेर बाय कितली हांव हांव हांव. जॉन द बाप्तिस्ट म्हणटा जेजूक सांगता सगल्यांक म्हणटा तो आय एम नॉट वर्दी टू आंटा ही सँडल. तेजी पांयाची ते पांय जर हांवें तेजी ते आंटाय करपाक पासून ते सोडोवपाक पासून हांव लायकीच ना. इतलो हालती मनीस. देवाक कितें जाय जेजून पासून आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुयले. कित्याक धुयले तेंक सांगपाक तुका जर व्हडलो जर जावपा जावो तुवें सगल्यांची सेवा करपा जाय. जो कोण हालती जावन जिवीत जियेतलो तो सोर्गीच्या राज्या भितर सगळ्यांचो व्हडलो आसतलो. हालती जिवीत जियोंक जाय म्हाजे भावा म्हाजी भयणी. तो व्हडल्यांतलो व्हडलो. चोय सायबीण माय सगळीं वस्त्र्यां मदें कितें कुरपेन बोललेली सगळ्या वस्त्र्यां मदें. हे पृथ्वीचे जितले वस्त्रे जालाय सगळे वस्त्र्यां मदें ती कुरपेन बोललेली. पूण जॉन द बाप्तिस्ट हे पृथ्वीचे जितले मनीस जल्माक येयलाय जितले मनीस जावं दादलो बायल तेंचे मदें व्हडल्यांतलो व्हडलो मनीस. सो हांव कितें सांगपाक सोदतां म्हाजें सांगप इम्पॉर्टन्स कितें आहा. तूं कितलो देवाचे क्लोज आहा. तूं कितलो त्या जिवी देवाक लेवता. तूं कितली हालती जावन त्या जिवी देवा फुडें वयता. जेजूक तुवें कितें समजलें रे म्हाजे भावा म्हाजी भयणी. कितें म्हूण चिंतलें तुवें जेजूक. जेजू तो जिवो देव. तेज्या पांया कडेन तुजें काळीज लोवंक जाय. तुवें तेका दीस रातभर लेवंक जाय. तें इम्पॉर्टंट. केन्नाच आमी व्हडली म्हणची न्हू. आतां मुखार चोय आमी कितें म्हणटा तो चोय आमच्या जिवितांत तुमकां खबर आहा आमच्या जिवितांत बरेंपण कशें येता तें. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेम्स 5:16 जेम्स चॅप्टर 5:16 थिंगाय दिलां आनी जायते कडेन दिलां. हें सोच जावन आसा. आतां तुमी हूंय रेतेराक गेले म्हणटा तुमकां याज्ञीक कितें कोत्ता पयलीं तुमी भोगसणे मागाय म्हणटा.
सो म्हाजे बाबा म्हाजी भयणी तुमकां सोच सांगता ही सगलो पावर आहा म्हणटा तो सगलो फूल पावर कित्या भितर आहा बोगसण्या भितर रिपेंटन्सा भितर पावर फूल पावर आमी जितलें खरें काळजांतसून रिपेंटन्स कितें ही म्हाजी जिविताची हांव जाणा रिपेंटन्स आमचे क्रिस्तवपणाचें मेन मूंद फावंडेशन म्हणटा तें रिपेंटन्स जो कोण मनीस रिपेंट जायना त्याचे फुड्यान जेजू ना हांव तो पातकी म्हणून ओळखून घेवपा जाय हांव तो पातकी हांव तो रिपेंट जावपा जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट हें तुमकां सोच सांगता म्हाज्या जिविताचें तेन्नासून म्हाज्या जिवितांत हाजीरपण जिवी देवाचें जिवी देव आमचे बरोबरच आहा रिपेंटन्स म्हाजे बाबा म्हाजी भयणी म्हाजे दिवळी पातकी तुमी आसपा नाय तुमी सगलीं बरीं मनशां हांव तो व्हडल्यांतलो व्हडलो पातकी पूण म्हाज्या देवान जेजून म्हाका त्या रेबांसून हांद्यार मारून हांद्यार मारून हाडलो म्हाका तेणें आपले पवित्र आमोलीक रोगतान तेणें म्हाका धुयलो संवसारांत एकूच साबाव दुसरो साबावच ना जाल्यार जेजूचे पवित्र आमोलीक रोगताचो तो साबाव त्या साबावान तेणें म्हाका धुयलो आनी ते पवित्र आत्म्याचे तेणें उदकान म्हाका लीप केलो आनी तो पवित्र आत्मा म्हाका दिलो म्हाज्या भावाक देव केन्ना पार्शियलिटी करता केदींच पार्शियलिटी ना पातक्यांक लागून येयलो जेजू आजून आशान रावता तुमकां जेजूचें रोगोत आजून दीस रातभर रोडटा आमचे पासत सोमेस्ता पासत तेका नाका एक पासून वत्म शेणलोलो तेका नाका देखून दीस मुखार ओडटा आनी मातशें थोडें जातलें येतलें आनी येतलें हें स्वत जाण जावन घेयाय म्हाज्या भाव भयणांनो ते जिवी देवाक ओडकोयाय तर कितें सांगता रेव्हल्युशन चॅप्टर 4 and 5 वाचाय तुमकां सारकें पिक्चर क्लियर जातलें तो आर्गा मोहिमाच्यो वाखाणणी हॉनर ग्लोरी प्रेज वर्शीप हे कोण तो हकदार आमी आर्गा मोहिमा दितात आर्गा मोहिमा म्हाजे भाव म्हाजी भयणी तुका खबर आहा नोईंगली अननोईंगली तुमी कितें कोत्तात तें नोईंगली अननोईंगली खबर आसतना खबर नासतना तुमकां खबर ना तुमीच कितें कोत्ताय ते तुमी मनशांक पासून आर्गा मोहिमा दितात हें तुमकांच खबर ना मनशांक सुद्दां तुमी आर्गा मोहिमा दिता मनशांक हाल्या हांव मिलाग्री करपा लागलो न्हू तुमी म्हाकाय आर्गा मोहिमा दितली कित्याक हांवें जायत जाणांची इंटरव्यू घेयले हांव जाणा कोण एकलो म्हणटा हे गोंय साहेबाक तुका म्हणून गोंय साहेबाचो तेकाय आर्गा मोहिमा तेका कांय म्हणनाका जेजूक तुवें कितें म्हणल्यार कोंता येता पूण गोंय साहेबाक कांय म्हणनाका एक जालें आनी एकलो म्हणटा हे सांत हातून कांय म्हणनाका शी सांत हातूनच्या आड उलोवपा जायना बाबा आड कोण उलयना सांत हातून ना सांत हातून तेजी हांव पुजा कोत्ता सायबीण मांयची हांव पुजा कोत्ता हे जेजू ना जाल्यार कोंता येता सायबीण मांय पयली जाय जेजू ना जाल्यार कोंता येता पूण सायबीण मांय जाय पयली हांव बरे भाशेन सगल्यांक विचारता बाबा कशें कितें काय तेंका कितली जाणविका आहाय ती विचारपाक आयकोनाय आनी आटाबूय येयनाय मनशांची पुजा करप तेंच्यांनी सगल्यांनी त्याच जेजूक आर्गा मोहिमा दिले जेजूचो पाय कोण सांग म्हाका पया सॉरी सायबीण मांयचो पाय कोण सायबीण मांयचो जेजू कोण सायबीण मांयचो देव कोण सायबीण मांयचो देव जेजू सायबीण मांयक जेजून रोचला हें तुमी जाणाय न्हू जेजू तो सगलो रोचनार तो रोचना आनी रोचणारा मदें डिफरन्स आहा जेजू जाण जाय जेजू तुमी नोईंगली अननोईंगली ते जिवी देवाचे आड वयताय तुमकां खबर ना तशें जावपाचेर पण म्हाजे बाबा हिंगाच तुमी शेणटाय हो तुमचो मेन प्रॉब्लम जाता हिंगा जिवी देवाचो मान त्याचो सम्मान तो डिफरंट रेव्हल्युशन चॅप्टर भितर 4 भितर 4 to 5
24 पुर्वज, 12 ट्रायब्स, 12 अपोस्तोल. 12 ट्रायब्स म्हणल्यार ते जेजू संवसारांत फुरसाळ चोडच्या आदीं ते आसले ते सगळे आदींच ते त्या लोकांचे. आनी 12 अपोस्तोल म्हणल्यार न्यू कोरारा भितरले सगळे ते 24 पुर्वज. आनी ते 4 जाण ती ते हेंची 4 जाण एक शिवाचें तोंड आनी एक घोण पाळ्यार उरता ती घोणीचें तोंड आनी एक ऑक्स पाडकाचें तोंड बैलाचें. ते एक ते मनशां ते रिप्रेझेंट कोत्ताय. तो शिवाचो रिप्रेझेंट कोत्ता दाविदाक रिप्रेझेंट कोत्ता शिवा भाशेन. तसलो बिहेवियर तसलो ते भाशेचो मनीस. जेजू कोण? दाविदाच्या गोत्रांसून येयलो तो शिव, तो जुदा, लायन ऑफ जुदा, जेजू तो ते भाशेन. आनी मागीर मनशाचें तोंड आहा एक मनीस रिप्रेझेंट कोत्ता विजडम, जाणविकायेन बोल्लोलो मनीस. आनी ती घोण कितें रिप्रेझेंट कोत्ता म्हणल्यार देवाक प्रेयर करीत रावता दीस रातभर. आयजया 40:31 म्हणटा, जो कोण त्या सरस्पर देवाचेर विस्वास दवरीत जाल्यार काळजांसून देव म्हणटा त्या तो घोणी भशेन ताका पाकाट फुट्टली आनी तो घोणी भशेन उडोवन वयतलो, ताका घोटाय दितलो. आनी तो कितलोय धांवो थकपाना, कितलोय चलो केन्ना कासार जावपाना. ही देवाचीं उतरां तें ताका रिप्रेझेंट कोत्ता. आनी तो दुसरो आहा तो काल्फ, तो रिप्रेझेंट तो एक ताका आनी एक कडेन इजायकेल भितर रिप्रेझेंट केल्लो आहा, लायक चिरबेम म्हणून समवट लायक चिरबेम आनी काल्फ ते भितर तो लायक चिरबेम ह्या भाशेन रूपणें. स्टिफनाक मात्ता त्या टायमार स्टिफनाचें तोंड कशें जाता, सामकें प्रज्वळीत एंजल, तें चोवपाक सारकें एंजल दिसता. सो ते भाशेन ते मागीर मुखार कितें म्हणटाय तेजें हें त्याच हितून थंय तुमी वाचलें म्हणटा तुमकां कळटलें. कितें म्हाका हो व्हिडियो व्हडलो करपा नाका, हांव सांगपाक सोदतालो पूण तो व्हिडियो मात चड व्हडलो जातलो, टायम वेस्ट करपा नाका. ते म्हणटाय हे आर्गा मोहिमाचो होगदार कोण तो आर्गा मोहिमाचो होगदार? तो सर्वेस्पर देवाक आर्गा मोहिमा दिवपा जाय जेजूच्या नांवान. म्हाजे भावा, म्हाजे भयणी, तूं कितेंय मागणें कर, कितेंय माग जेजू कडेन. कोणाच्या नांवान मागतलो? जेजू कडेन माग. जेजू कडेन मागता तेन्ना जेजूच्याच नांवान माग. कित्याक तें सोर पदवेदार नांव, त्या नांवाच्या वयर दुसरें खंयचेंच नांव ना. आनी ही सगळी ऑथॉरिटी त्या नांवा हातीन दिलेली आहा. त्या नांवा कडेन आहा फूल ऑथॉरिटी. त्या नांवाच्या भायर तुज्यान कांय करपा जायना. आनी त्या नांवाच्या भायर तुजें कितें कोत्ता न्हू तें देवाचें न्हू. तुका कितें जावन रावपाक तें देवाचें, त्या जेजू क्रिस्ताचे भितर तुवें आसपा जावो. जें कितें मागता तें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माग. बापा कडेन लागून तूं कितें मागतलो? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माग. बापा कडेन कितें मागता? बापा, म्हाजे सोरोंडार जिवी देवा, ते सोर पोदीदार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. जेजू तुका कितें मागता तें सगळें तूं म्हाजे सोरवंडार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. कितेंय माग पूण सोरवंडार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माग. व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखून सर्टन ट्रूथ सोत तुमी जाण जावपा जाय. इफ यू नो द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. आनी तें सोत जावन आसा जेजू. देखून जेजूक जाण जावपा जाय. जेजू कोण? व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तुमी चिंतचे हेजे म्हाजे बाबा सांतांचे केलींच ना. ते आमकां एक एग्जाम्पल. आमचे सांत सगळे आहाय ते. अब्रामाक चोय कसो आहालो आपले पुताचे गोवटी कातरपाक चोय बोली दिवपाक. दानियेलाक चोय शिवाचें तोंड कसो आयकोना. तो म्हणटा हांव मेल्यार कोंता येता म्हाका. ते म्हणटा ते मुर्ते मुखार तूं हें बाव डावन कर. ना, मेल्यार कोंता येता. शिवाच्या तोंडा फुडें वयता, शिव पासून कांय करना. इतलो तेजो विस्वास चोय. शेद्रक, अभिनेशक आनी अभिदोनाबाद तें नांव चोय. अशें कितें आहा? शद्रक कितें आहा? शद्रक मेशक आनी अभिदनोबाद अशें कितें आहा ना. तीग जाण तेंकां गरम गरम बोट्टे भितर घालताय दानियल चॅप्टर भितर. पूण म्हाजे बाबा इल्ल पासून वास तें हांग कुडक्यात कोण बोट्टें घालता न्हू तो लासून उजोवन मोत्ता. पूण तेंकां कांय जायना.
चोय तेंचो विश्वास तेंचो बाबाळ ते सगळे एग्जाम्पल. राहाबाक चोय ती प्रोस्टिट्यूट बायल कितलो तेच बावाडतोय तो इस्रायलाचो देव पॉवरफुल देव. 12 अपोस्तल कशे मेले चोय. भिवंक नाय. पॉल जीव हातीन घेवन भोंवतालो ते किती 3 फावट तो मेल्यांतलो 3 फावट काबार मेलोच ते भाशेन देवान ताका हें केलो हालवार केलो. कसले अपोस्तल जावन गेले. म्हाजे बाबा कितें आमच्यांनी तेंचे आड उलोवपाक आमी तेंचे पांयाचे पासून लायकीचे नाय. आमी तेंचे आड उलयतले दिसता तुका. सान फ्रांसिसान केलें तें आमच्यान करपा जाता. ते व्हडले मनीस. कितली तेंच्यान मेहनत केल्या, कितली तेंच्यान देवाच्या फुड्यान जेजू कितले अर्ग मोहिमा दिला जायत काय. कितले जेजूची काळजाची मोगाचे आसतले जायत काय ते सगळे सांतू. आमी तेंची एक एग्जाम्पल घेवपा जाय. दे आर द व्हेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस. पूण ते देव हांव तुमकां तेंच सांगपाक सोदतां. म्हाजें सांगप एकूच. तुमी त्या मनशाक देव करून दवरला. देवा भितर मनशा भितर अरे बाबा हेंच ना. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 25 म्हणटा. ओपन करायचो. अरे तू कोण माझे बरोबर तू कोणाक उबो कोत्ता. कोण तो म्हाजी लायकीचो आहा देव म्हणटा. सोर पदवीदार जेहोवा. आय एम हू आय एम देव म्हणटा. कोणाक तुवें म्हाजे मुखार म्हाजे बरोबर म्हाजी लायकीच कोण दवरला. म्हाजी लेवलाक तुवें कोणाक दवरला. म्हाजी सायडीक तू कोणाक उबो कोत्ता. कोण आहा रे तो म्हाजी सायडीक तूं उबो कोत्ता. कोण आहा तो म्हाजी लेवलाचो. तुम्ही मनशांनी देवाक आनी मनशाक एक करून दवरला. देखून तुज्या जिवितांत ते बरेपण येयना. आडकोय ते आडकोय कोण हाडना. तुज्या पांयार तूं कुराड मान घेता म्हाजे भावा. तुवें देवाक आनी मनशाक एक केला. तसो तर आनी आमी दुसरी कितें कोत्ताय. खंयची इमाजी भितर जावं फोटवा भितर खंयचे तूं याज्ञिका विचार. सगळे याज्ञीक सांगतलो तुका. खंयचे इमाजी भितर देव ना. खंयचे फोटवा भितर देव ना. म्हाकाय पयलीं खबर नाहलें. हांवूय तेंच कोत्तालो. देवान आमकां मागीर कोडीत केलें. तेन्ना स्वत कळलें आमकां. तर जाण जाय देव जावन आसा वत्मो. जॉन चॅप्टर 4 आमी आमच्या जिवितांत बरेपण कित्याक येयना तेजो पार्ट 2 कंटिन्यूशन करता. कित्याक पार्ट 1 भितर तितलो टायम नाहलो. तो टायम काबार जालो. सो आतां तेंच कंटिन्यूशन आतां पार्ट 2 भितर कोत्ता. सो दॅट तुमकां सारकी संजमिका मेळोंदी म्हणून. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. तर देव कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 तितून म्हणटा देव जावन आसा वत्मो. देवाक स्वतान आनी वत्म्यान अर्ग मोहिमा दियात म्हणून. आमी देवाक स्वतान आनी अर्ग मोहिमा दिवपाचें सोडून आमी कितें कोत्ताय. हे आमकां दोय मुखार दिश्टी पड देव दिश्टी पड मरे दोय मुखार. ते फोटवा भितर चोवपा लागता. कित्याक हांव तेंच कोत्तालो. ते फोटवा भितर आमी चोवपा लागता तशें करून. हांव जाणा हांव कितें कोत्तालो तो. खंय जेजूची इमाज मेवली हाडली घारी. सायमाची इमाज मेवली हाडली घरा. फोटो मेवलो सायमाची जेजूचो हाडलो घरा. ओलो तर न्हेसयताली सारकी. ओलो तर हें कर तें कर. म्हाजे बाबा आमी न्हेसोवंक उरले. नाटकां करूंकूच उरले. पण प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितांत ते प्रेझेन्स ना. देर इज नो प्रेझेन्स. प्रॅक्टिकल प्रेझेन्स ना. कितें फायदो. देव जावन आसा वत्मो. देव तुका खंयची इमाजीत मेवपा ना. देव तुका खंयच्या फोटवांत मेवपा ना. कोणे एकल्यान म्हणलें ना आमी ते उगडास करपाचो आनीक तेजो किस मारपाचो. अरे म्हाजी माय पायचो मागीर म्हाका कोण विचारलें तुजे माय पायचो फोटो तूं घेवन घरांत तुजे माय पायचो फोटो लायलो ना.
तसो एक चोवपाचो उगडास करपाचो. जेजूचे हजार फोटो आहाय, खंयचोच जेजू सारको ना, तेश कोन्न चिंतपाचें. कितें चिंतपाचें रे म्हाजे भावा? तेश कोन्न चिंतपाचें आनी तेश कोन्न तेजो उमो घेवपाचो. हांव तुमकां सोत सांगतां, आमेले रेते जाताय, तुमी जाणाय सगळे आमेल रेते जाताय. एक चेडूं चिव म्हण बोवाळ घालपा लागलें सारकें. मागीर ते प्रिश्टान विचारलें ते कडेन, कितें जालें तुजें, कित्याक तूं बोवाळ मारताय? तो म्हणटा, तूं म्हाका कित्याक धांवडयता? ते चेडूं म्हणटा, म्हाका त्या फुर्सा भितर धाड म्हणटा. कित्याक भितर? हें सोंच जावन आसा. हांव तुमकां कित्याक फोट मारतलो? त्या फुर्सा भितर धाड म्हणटा. चोय फुरीस त्या फुर्सा भितर आपणाक धाड म्हणटा. आनी मागीर त्या फुर्सा भितर तूं कित्याक वचपा सोदता? कित्याक सगलो लोक येवन आपणाचे पांय पडटा, ते आपणाक बरें दिसता. तो फुर्सा भितर लोक वचून रावता चोय. आतां तो सैतान सांगता, आपणाक तूं हुकूम दी त्या फुर्सा भितर वचपाक, हांव त्या फुर्सा भितर वचोन रावतलों. कित्याक काय विचारल्यार तो सांगता, ना, तो सगलो लोक येवन आपणाचे पांय पडटा आनी आपणा जिवा बरें दिसता. आतां ते इमाजी भितर, ते फोटवा भितर सैतान वचोन रावलो म्हणटा, तुमी वचोन तेजे पांय पडाय, सैतानाक बरें दिसतलें. आनी तुमी ताका इनडायरेक्टली, नोईंगली अननोईंगली ताका वर्शीप कराय. पूण तुमी कितें म्हणटा, ना, आमी ताका वर्शीप करनाय, आमी जेजूक वर्शीप करताय. पूण जेजू त्या फोटवांत ना. तुमी खंयची आदमी काय विचाराय, कित्याक हांवें विचारलां, म्हाका खबर आहा. आमचे रोमन कॅथलीक डॉक्टर क्लियर सांगता, खंयच्या फोटवा भितर देव रावना. आनी देवानूय सांगलेलें पवित्र पुस्तक बोबाड मारून सांगता, खंयचे इमाजी भितर देव रावना. आख्खें पवित्र पुस्तक बोवाड मारता, इमाजी भितर देव रावना. मनशांनी केलोली वस्तू भितर इमाज चंय कितले क्लियर सांगता, वय म्हाजे देवा चंय. हें कितें? रोमन्स चॅप्टर 1 चंय आं, रोमन्स चॅप्टर 1 22 to 25 कितें म्हणटा? हांव मातशें 2 उतरां वाचून दाखयतां. म्हाका तें आज वाचून आनी कित्याक तुमकां समजिका मेळोन चोय. बिलिव्हींग देमसेल्फ वायस, तुमी आपणाकूच शाणे म्हणटाय. दे बिकेम फुल्स, तुमी फुल्स जाले. दे एक्सचेंज द ग्लोरी ऑफ इमोर्टल गॉड. इमोर्टल गॉड म्हणल्यार सासणाचो देव तो केन्नाच हें जायना. सासणाचो देव तो. द इमोर्टल गॉड फॉर द लायक्स ऑफ मोर्टल मॅन. आमी मोत्ताय, तो देव केदींच मोरना. आमी मोत्ताय ते मनशाचे बरोबर आमकां करून दवरला म्हणटोय. इमोर्टल मॅन, बर्ड्स, शेवणी करून दवरले, एनिमल्स, रेप्टायल्स. बिकॉज ऑफ दीस गॉड गेव देम अप टू द्या इनर कर्विंग. देवान पासून सोडून दिले. हे तेंकां कितलेंय समोय, हे तसलेच सोडून दी तेंकां, तेंचे कितें कोत्ताय करूं हेचें तेंकां सोडून दिलें. देव पासून हें जालो, सोडून दिलें तुमकां. तुमचे हालताचेर तुमकां सोडून दिलें. कोतगे कित्याक तुमी ते सोरोस्पर देवाक तुमी सारकें समजूंक ना. सोरोस्पर चंय इस्रायलांत पासून देव तेंचे बरो आसतालो. देवान असल्यो तेंक मिलाग्र दाखयल्यो, तेर सुद्दां तेंक समजूंक ना. तेंच्यान सुद्दां ते सोरपाक करून ते सोरपाची पुजा करपा लागले, त्या बोयलाची पुजा करपा लागले, ते खंय धांवपा लागले. इस्रायल जाणा जावन देव पासून देवान इस्रायलाक पासून मार गायले. कित्याक लागून? देवान ते हिंग थिंगा आख्खे संवसार तेंक शिपडायले. कित्याक ते एक कोट रावले जाल्यार ते पत्ते तेंच कोत्ताय. तें कितली समजून आसलें. आनी आतां बाबा तुमी तेंच करपा लागलाय इनडायरेक्टली. पळय, कित्याक हांव तेंच कोत्तालो, म्हाका खबर आहा. हांव तें कोण येयलोलो मनीस. हांव तुमकां देखून सांगता. आनी हीच उतरां थोडे आत्ते हाते पत्ते कोन्न घुंवयताय. तेंकां जबाब दिवचो पडटलो. कोणूय जावं तो, कोण आत्ते हाते पत्तो कोत्ता न्हू, तेका तो जबाब दिवचो पडटलो. कित्याक देव जावन आसा वतमो. देवाक वतम्यान आनी स्वतान आर्गां मोहिमा दिवपा जाय. देव खंयची इमाजींत रावना. देव खंयच्या फोटवांत रावना. कोण एकलो तो आनी कोण लोक वचोन तेजे पांय पडपा लागले. तो मिलाग्री कोत्ता. तो मिलाग्री कोत्ता चोवन तेजे पांय पडपा लागले. हांवें रोखडो मागीर ताका दुसरे दीस तिसरे हांवें थोडे जाण, कित्याक जेजून आमकां सांगलें हांव जावन आसा वतमो. जिवे देवान जेजून आमकां सांगलें हांव जावन आसा वतमो आनी म्हाजे पांय वतम्यान पडाय. मागीर कित्याक हांवें तीच मिस्टेक केल्ली. तीच मिस्टेक हांव करपा लागलो. तेन्ना झाडांच कोण जेजून सांगलें, नो, असली मिस्टेक करनाका. तुका खबर ना हांव जावन आसा वतमो. खबर ना तुका? देव जावन आसा वतमो.
तेन्ना म्हाजी लायट पेटली. मागीर म्हाका कळलें, तेन्ना म्हाका सोजमिका मेवली. मागीर त्या पास्टराक हांवें फोन मारलो, ते प्रॉफेट्साक हांवें फोन मारलो, पूण तो मेवलो ना, तेजी भुरगीं मेवली. ती प्रेयर बा कोत्ताय तेंक सांगलें हांवें, हें तुमी कोत्ताय तें फाल्स. तूं मिलाग्री कोत्ता बाबा, मिलाग्री तूं कोन्ना, तो देव कोत्ता. देवान तुका इंचून काडलो आनी देवान तुका गिफ्ट दिलें. तें गिफ्ट तुजी मिलाग्री कोत्ताय. तुकोडे कांय ना आनी तूं तेजे एडवांटेज घेता. ते लोक येवन तुजे पांय पडटा. तुकोडे मायक आहा मरे, त्या मायकान तूं एनावंस कोन्न सांगपा जायना. त्या मायकान तूं एनावंस कोन्न सांग क्लियर, आमचे पांय पडना कांय, हांव कोण न्हू, ते सरस्पर देवाचे पांय पडाय म्हणून. आनी वो लोक येवन तेजे पांय पडटाय, हो हुशाल जाता, उगी रावता. अरे तुज्या हातीन मायक ना, सांगपा जायना, हांव कोण सांग. सो ते भाशेन चुकता थिंग सांगोंक जाय. जर हांव जाणा जावन जर तुमकां जर सांगना, हांवूय तितून त्या पातकांत हांव पडों शकता. कोणाक तुमकां आयकोपा जाय, आयकोयाय. इट्स अप टू यू. जेन्ना हांवें तुमकां पयलीं सांगलां, हांव म्हाजी देवाक जेजूक रिप्रेझेंट कोत्ता. सोत कितें आहा तें हांवें सांगोंक जाय, तें हांव सांगतां. इट इज अप टू यू म्हाजे भावा, तुका जाय तूं घे. पूण हांव तुमकोड वोट मागपा येयलां. म्हाज्या देवाक जेजूक वोट घालाय. स्वतान आनी वतम्यान वोट घालाय. तेन्नाच तें जिवी देवाचें हाजीरपण तूं तुज्या जिवितांत चोयतलो. इफ यू नो द ट्रूथ, इफ यू अबॉयड इन द, ते देवाच्या उतरां प्रमाण चलोंक जाय. यू नीड टू वॉक. ते देवाचे उतरां प्रमाण चलोंक जाय. देवाचें उतर कितें सांगता, देवाच्या उतरांक आत्तें तें पत्ते करून तुका कशें फायद्याक पडटा न्हू, तुका कशें फायद्याक पडटा तशें न्हू. देवान स्वत कितें सांगलां तें स्वत जाणा जावपा जाय. त्या स्वता प्रमाणे चल. If you abide in the word and the same word abide in you, you ask whatever in the name of Jesus Christ, it will be done for you. तू त्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तू कितेंय माग, प्रोवायडेड दॅट यू मस्ट अबायड इन द वर्ड ऑफ गॉड. पूण ते देवाक देवाची उतरां आत्तें आहा ती पत्त, अशें न्हू तें तशें, तशें न्हू तें एशें, अशें केलें म्हूण जायना म्हाजे भावा. हांव तुमकां फोट मारना. जिवी देवा जेजू कडेन तुमी विचाराय. आनी कोणाकोड जेजू उलयता न्हू, हो प्रश्न जेजू कडेन घालाय. हांव सगल्यांक सांगता, आमचे रोमन कॅथलीक डेनोमिनेशना भितर जायत जाण देवा कडेन उलयताय. जायत जाण उलयताय देवा कडेन. म्हाजे भावा, म्हाजी भयणी, तुमकोडे उपकार मागता. जेजू कडेन हो प्रश्न तुमी मांडाय. कित्याक आमी हो प्रश्न केलो, जेजून आमकां हो जबाब दिलो. देखून हांव तुमकां सांगता, हो प्रश्न ते जिवी देवा जेजू मुखार घालाय. आनी तो जिवो देव तुमकां कितें सांगतलो तें मागीर तुमी आमचे मुखार हाडून दवराय. आमी आमचें कोच्ची न्हू. हांव म्हाजी सादोवपाक येयलो ना. पयलो हांव म्हाजी सादयतालो. हांव तुमकां सत सांगता, हांव सगलो व्हडलो कास्ता आशेचो, आशेन भरलोलो. सगळें वायट पोजोडपण देखून तुका सांगलां, म्हाजे असलो पातकीच ना. पूण हें जिवीत हांवें म्हाजे जिवीत देवाक जेजूक भेटयलें. हांवें म्हाजेंच न्हू, म्हाजे बायल भुरग्यांचें आमी सगळ्यांनी जिवीत जेजूक भेटयलें. हें जिवीत आमचें न्हू, हें जिवीत जेजूचें. तेका कितें जाय तें कोन्न दी. तर म्हाजी दुनिया, तर म्हाजे भाव म्हाजी भयणी न्हू, सोत जाण घेयाय. तुज्या जिवितांत जर तें जिवी हाजीरपण तुका चोवपाक जाय, जिवी देवाक, ह्या संवसाराचेर आस दवरनाका. ह्यो संवसार फोटींग, तो सैतान फोटकीर आनी चोर, चोरून वता सगलें. फोट्यो मारून आत्तें आहा तें पत्ते करून बोंबाड्या लोकांक खबर ना, कोणें पयत पुस्तक वाचूंक ना तें खबर ना. तेंची तकली इरार करून तेंकां बरीं बरीं नॉवलां दाखोवन, हें दाखोवन तें दाखोवन, चोय मुखार कितें सांगता चोय आजी म्हाजी माय. चोय थेसोलियन चॅप्टर 2 थेसोलियन चॅप्टर 7 to 12 तुमी वाचाय, हो नोट कराय. थेसोलियन चॅप्टर 7 to 12 कसो ही सगळी सैतानाचे प्लॅन जे आहा न्हू चालूच आहा अजून भितरल्यान. कसली कसली नॉवलां कोन्न दाखयता तो. कोण म्हणटा, अरे
हे मुर्तीसून हे फोडां येयली, ही मुर्तीसून अरे जेजूच्या हातीसून पांयासून रगत गवता मरे, अरे ते तेल गवता मरे, अरे हें गवता मरे. पळयाय जेजून सांगलां, ओ पळय थिंग जेजू येयले म्हणल्यार पासून तुमी वचना काय? ओ पळय थिंग जेजू येयले मरे, ना वचना काय? तो सैतान स्वर्गा वयल्यान उज पासून हाडून दाखयतलो तुमकां. उज हाडटलो स्वर्गी वयल्यान. इतलो आतां मुखार हें चालू आहा तेजें आतां. तोय मिलाग्री करपा लागलो. मोजस टायमार लागून तो तेणें मोजसान स्वरूप केलो म्हणून हेणें स्वरूप केलो. तो कोन्न अशें न्हू, तोय मिलाग्री करता. आनी तो कोणाक खबर ना, ते लोकांक कोणाक बायबलाचो अनुभव ना, तेंक तो पिश्यान काडटा. आनी तो लोक चल्लो सगलो घर तेज्या हाटल्यान धांवता. आं जाण जाय, मिलाग्री हाटल्यान धांवना कांय. सगले मिलाग्री हाटल्यान कांय ना. स्वत जाण जावपा जाय. देव मिलाग्री कोत्ता आमकां लागून, आमकां बरेंपण मेळपाक लागून. आमच्या भुरग्यांक देव आपल्या भुरग्यांक साल्वार करचे लागून देव मिलाग्री कोत्ता. पूण ते जिवी देवाक गोड दवराय. ते जिवी देवाक गोड दवराय. ते जिवी देवाक गोड दवराय. स्वत हां तें ओडकोन घेयाय. तेन्ना ते स्वत तुमकां सुटका दितोलें. रिपेंटन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सायबा जेजू चुकलो हांव. केद्दां व्हडलो पातकी जावं तूं, तुवें 1000 मर्डरी करूं. जेजूक सांग, जेजू बाबा खबर नाहलें म्हाका, चुकलो हांव. हें जिवीत आयसून तुजें. सरेंडर कर. सरेंडर टू द लॉर्ड. तें जिवीत मागीर कसलें तें चोय मागीर कितें जाता तें जिविता भितर. तेजो जिविताचो अनुभवच डिफरंट. जिवीत तुज्या हातीन दवरनाका तूं. तें जिवीत तूं तुज्या हातीन दवरशी शेणलो. जेजू हातीन दी. हें जिवीत जेजू हातीन सोड. तें गरजेचें म्हाजे भाव, म्हाजी भयणी. तर ह्या आमच्या जिवितांत देवाचें खरें सांगपाक आनी जायतें आहा. इतलो टायमूय ना. आनी आयकपाक कोणाको टायमूय आहा. कोण आयकपाक लागून सोदना. म्हाका सांगतो जाल्यार आख्खो दीसभर बसून तुमकां सांगपाक रेडी आहा. पूण कोण हींच उतरां सगळीं सारकीं आयकता म्हूण देव जाणा. जायतें आहा सांगतलो जाल्यार. जिवी देवाची तूं हाजीरपण चयतलो जाल्यार तुमकां एकूच सांगता, बंद रुमांत बस. रुमांत सुसेगाद बस आनी जेजू बाबा तुका हांवें कितें केलो जाय. पवित्र पुस्तका सगळें दिलोलें आहा. उलय तूं जेजू कडेन. जेजू म्हणटा तुमी म्हाकोडे उलयात म्हणटा. अशेंच उलय बॉसांनी. सिंपल उलय. तूं व्हडलो कॉम्प्लिकात जावपा नाका. कॉम्प्लिकात कोन्नाका. सिंपल. बॉस जेजू म्हाजी देवा, म्हाजी भांगरा, जेजू हांव कितें करूं. हांव चुकलो रे म्हाजी सायबा. बोगस म्हाका. बोगस. चय हिलींग आनी मिरेकल कशें जाता. जेम्स उदक सांगलेलें हांव ती मदें कट जालें दिसता. जेम्स चॅप्टर 5 जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 हिलींग आनी मिरेकल्स कशें जाताय. जेन्ना आमी दोग जाणी कोणूय जावं तो एकामेकाक आमची पातकां सांगताय, तें बुतोल्ली पातकां सगलीं काडून भायर उडय. जेजू म्हणटा ती आंडी लीप कर रे बाबा पयलीं. आंडयेंत सगळें भितर बंद दवरला न्हू, तें सगळें लीप करून ओकोन भायर उडय. भितर कांय कुसड्यापण दवरनाका. कांय लिपोवन दवरनाका. तो सैतान कितें म्हणटा, अरे तें सगळें कित्याक सांगता. इल्लें आसूं. मागीर तें इल्लें वाडोवत वयता. चोय म्हाजे बाबा, जिंग पातोक आहा न्हू, थिंग देवान सैतानाक अधिकार दिला रावपाक. सैतानान म्हणलें त्या हांव खंय रावतलों. जिंग पातोक आहा थिंग वचोन तूं राव. तें पातोक तुवें आंडये भितर दवरलें न्हू, सैतानाक अधिकार आहा थिंग भितर येवन रावपाक. आनी तें मागीर वाडोवन तें व्हडलें घर कोत्ता मागीर तो. तें झाड व्हडलें रूख जाता मागीर. तो रोंपो लायलो तो रूख जाता. देखून भितर कांय दवरनाका. एमटी कर. सगळें ओकोन भायर उडय. पोत्त कुमसार जा. सगळें कोवना उगडास कर. सगळें बरोवन दवर. कुमसार वोंक फादरा फुडें वोंक. आनी फ्रेंड्सां फुडें कोणा उलोवप. तुका फादर जावं वचना. प्रिस्टूच जावं तसो कांय ना. तुवें कोणा फुडेंच वोंकपा जाता. पूण तेजे फुडें वोंकल तो मागीर गांवार घालता. तो मागीर वचोन गांवार घालता सगळें. ते बेस्ट ऑप्शन. देखून आमकां कुमसारपण दिलां. वच कुमसार जा. आमी फादरा फुडें कुमसार जाला. कितले पाटी
तेन्ना म्हाजें जिवीत केन्ना बदललें. हांव केंट रेतेराक, केंट लंडन केंट रेतेराक गेल्लो. थिंगा फादरान कितें म्हणलें, साती साक्रामेंत काडलो आनी म्हणलें कोण आपलें जिवीत भेटयता ते येवन हें करचें. तेन्ना हांव जापायसकून उठलो. कित्याक हांवें पयले डिसिजन घेयल्लें, हांव मिलाग्रेक लागून वचना आहलो. म्हाका पवित्र आत्मो जावो देखून हांव वयतालो. मागीर फादर जोझफ एडवर्टाक सांगलें, फादर जोझफ एडवर्ट म्हाका पवित्र आत्मो मेळोंक ना. मेवतलो म्हणटा तो, मेवतलो जावं आसूं, नो प्रॉब्लेम. तेणें म्हणलें मेवतलो पुरो. मागीर जालें, देवान म्हाज्या जिवितांत देवान म्हाका इतलें दिलां म्हाज्यान सांगपाक जायना. कितें सांगू कितें सांगचें न्हू. आनी केन्ना जिवितांत चिंतोंक ना. बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन म्हाज्या देवान म्हाका इतलें दिलां. जाय तें दिवन दवरलां देखून. आनी जें कितें हांव स्वता जाणा न्हू तें हांव तुमकां सांगतां. आतां हें तुमचेर डिपेंड कोत्ता घेवपाचें सोडपाचें तें. पयलो हांव तुमचे भाशेनूच, तुमचे भितर म्हाजे भितर तुमच्याकूय वाश्ट हांव तें सांगतां. तुमी म्हाज्याकूय 100 वाटेन बरी, तुमच्याकूय वाश्ट हांव. पूण तें देवान म्हाजें जिवीत चेंज केलां. कोणें केलें? देवान केलें. देवान म्हाका सोदून काडलो आनी म्हाजें जिवीत तेणें चेंज केलां, आख्खेंच बदललें. देखून म्हाजे भाव भयण हांव तुमकां सांगतां तेच भाशेन तुमचें जिवीत बदलपाक जाय. तुमचें जिवीत बदलूंक जाय. कुमसार जाय, पत्ते सगळें वोंकाय, भायर उडय, भितर कांय दवरना, बरोवन दवर आनी जाल्यार वाच. अरे म्हाजे देवा, सगळें सांग वोंक आनी उडय, तूं घे म्हण सांग फादराक सांग, फादर हें घे तूं सगळें तुकोडें. फादर काडटलो दितलो देवा वाटेन कितें कोत्ता तें करूं. तो जाणा कितें करपा आहा तेज्या हातीन दी. तूं तुजी कुसेंस क्लियर कर. सायबाजी जेजूचे पवित्र आंबोलीक रोगताक कितली पदवी आहा, तुजें सगळें डेलिव्हरन्स, कंप्लीट डेलिव्हरन्स, कंप्लीट. आनी तेजे उपरांत जेजू कडेन उलय. मागीर तुका आरे बाबा तुका व्हडलो तें बाय हेड करून तुका मागणी करपा नाका डबा 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 डबा. तूं कितें मोठ तें तुज्या वतन्याक खबर आसपा जाय, तेन्नाच तें पवित्र आत्म्याक कळटा. तूं कितें मोठ तें तुज्या वतन्याक जर खबर ना, तें सगळें कचऱ्या डब्यान. रुमांत बस, जेजू तूं म्हाजो भांगर, तूं म्हाजो वसलो, तूं म्हाजो वो, तेका आर्गां मोहिमा दी. तुका कशें कळटा तशें आर्गां मोहिमा दी. तेजे हितून व्हडली फिलॉसॉफी कांय ना. तें मागीर कशें करपाचें, कितें करपाचें तें जेजूची रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो तुका शिकयतलो कशें आर्गां मोहिमा दिवपाचें. तेच प्रमाण जेजून आमकां शिकयलां. तें कशें आर्गां मोहिमा दिवपाचें, कशें प्रेयर करपाचें, कितें करपाचें, कितें करचें न्हू, तो जेजू शिकयतलो. पूण तुजें अंतस्करण लीप दवर आनी जेजू कडेन उलयत राव. तें काम तुजें न्हू, तें काम जेजूचें. तो जेजू करतलो कितें करपा आहा तें. सोन म्हणलें म्हाजे भावा, आनी कितें कोत्ता न्हू तें अंतस्करणासून कर. पवित्र पुस्तक वाचत राव. म्हाजी हिस्टोरी सांगता गेल्यार जायतें आहा. म्हाजें जिवीत ह्या पवित्र पुस्तकान बदललां. कोणेच बदलूंक ना. ह्या पवित्र पुस्तकान म्हाजें जिवीत बदललां. पवित्र पुस्तक वाच, तुजें जिवीत बदलतलें. देखून म्हणलां, इफ यू अबायड इन द word of God, if you abide in the word of God, and if the word of God abide in you, म्हाजे बाबा, तूं माग जेजूच्या नांवान. कितें मागतलो? गाडी बंगलो घेवन वचपा आहा तूं? ना. जेजू कडेन माग. जेजू तुजो मोग करपाक शिकय म्हाका. तुजो मोग करपाक शिकय. तुका आर्गां मोहिमा दिवपाक शिकय. हें वसलें देणी माग सगलीं देवाक जेजू कडेन. कित्याक लागून ती देणी मागतलो तूं? तुजें नांव परगट करपाक. सोत आहा तें सगळ्या संवसाराक कोडीत करपाक. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी देवाक खबर आहा आपल्या भुरग्याक कितें दिवपा जाय तें. देव सगळें जाणा. देव दितलो. तर म्हाजे भाव, म्हाजे भयणी न्हू, सटन थोडेंच सोत सांगलां. कित्याक हो व्हिडियो म्हाका व्हडलो करपा नाका. तर समजून घेयात, जीव हो देव तुज्या जिवितांत तुकोडे उलयतलो. हांव तुमकां सांगता, देव म्हाजो जीव हो देव जेजू विस्वासी. तो जीव हो देव तुज्या जिवितांत तुकोडे लायव्ह उलयतलो. लायव्ह तुकोडे उलयतलो. तुजें जिवीत बदलतलें.
सोत तुका कोडीत जातलें तेन्नासून आनी तुज्या जिवितांतलें टेन्शन म्हणटा ती सगळीं आपशीं वयतलीं. कित्याक हे संवसाराचेर आस दवरप म्हणल्यार न्हू हें व्हडलें टेन्शन. हें सगळें म्हाजी जेजू पयस करतलो आपशीं. तूं तुज्या हातीन दवरनाका कांय, सगळें जेजू हातीन दी. तेन्ना चोय मागीर कशें जाता तें. हिंग तुका हें सगळें तुका आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हेंच बरे भाशेन जिवीत जिवपाचें. स्वत जाण जावन आर्गां मोहिमा ते सोरेस्पर देवाक जेजू एकल्याक फावो. सोरेस्पर देवाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान खंयची म्हाजी भितर खंयचे फोटवा भितर देव ना. दोळे बंद कर, दिमी घाल. दिमी घालप म्हणल्यार सरेंडर जावप. दिमी घालपाचो अर्थूच सरेंडर टू यू. हें जिवीत तुज्या पांयां कोडें. दिमी घाल, जेजू कडेन माग बोगसोणें आनी उलय जेजू कडेन. आनी सदांच जेजू भितर किपीन टच राव. जेजू भितर रावपा जाय. तें नरिशमेंट जेजू कडच्यान मेळपा जाय तुका सदांच. तें ओतम्याचें जेवण. आतां आमी म्हणटाय आमचो दिसपटो इगरायज जाय आमकां ती. दिसपटो इगरायज म्हणल्यार तें जावन आसा हें ओतम्याचें जेवण. ओतम्याचें जेवण म्हाजे भावा म्हाजी भयणी हें आमी जेयताय तें जेवण न्हू. जेजूक सांगपाचें तुज्या उतरांचेर जेवपाक आमकां शक्ती दी, बळ दी, आदार दी. स्वतान ओतम्यान भावार्थान मोगान विस्वासान तुज्या पावलांचेर पावलां मारून चलपाक आमकां गोटाय दी. हें जेजू कडेन मागपा जाय. हें आमचें दिसपटो इगरायज. देवाचीं उतरां त्या उतरांचे प्रमाणे जेवपाचो हें आमचें दिसपटो इगरायज. देवाच्या हाजीरपणा भितर जेवपाचें हो आमचो दिसपटो इगरायज. हे देवा कडेन हें मागाय. पवित्रपणान जिवीत जेवपाक आमकां आदार दी म्हण जेजूक सांगपाचो. पवित्रपणान जिवीत जेवपाचें त्या स्वतान. क्रिस्तांवपण म्हणल्यार कितें म्हाजे बाबा? कितें रे क्रिस्तांवपण म्हणल्यार? कॅरींग द प्रेझन्स ऑफ द लिव्हिंग गॉड. ते जिवीत देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमी कॅरी करून भोंवताय चलताय. तो देव पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. कॅरींग द प्रेझन्स ऑफ द लिव्हिंग गॉड. जिवी देवाचें जिवे हाजीरपण आमी घेवन भोंवताय. दॅट इज कॉल्ड क्रिश्चियनिटी. दूध पिवपाचे क्रिस्तांव जायना कांय, फटकिरे क्रिस्तांव जायना कांय, ते नांवाचे क्रिस्तांव जायना. बेश्टे नांवाचेर कोण क्रिस्तांव जायना. ते भशेन क्रिस्तांव भशेन ड्रेस घाल म्हणून तो क्रिस्तांव जायना. नीज क्रिस्तांव फकत तोच जो मनीस देवाचे उतरा प्रमाणे चलता, जेजूचे उतरा प्रमाणे चलता तोच नीज क्रिस्तांव. उरलेले सगळे डुप्लिकेट क्रिश्चन. हें तुमकां खबर ना? डुप्लिकेट क्रिस्तांव जायना कांय. दूध पिवपाचे क्रिस्तांव. दूध पिवपाचे क्रिस्तांव म्हणल्यार तो 70-80 वर्सां जाणटो जालो. ताका क्रिस्तांवपण म्हणटा खबर ना आजून. सारको कुमिया बाबा. कुमिया म्हणल्यार कितें रे तेंय खबर ना. हांवें सर्टन व्हिडिओ घायले म्हाजे हितून गुगल हितून युट्यूबाचेर वचाय आनी जिजस टीम मिनिस्ट्री कोंकणी म्हूण टायप कराय येतलें. जर सर्टन तुमकां हिंदी जर जाय जाल्यार जिजस टीम मिनिस्ट्री हिंदी म्हूण माराय, हिंदी येतलें. तर थिंगा तुमकां मेवतलें कुमिया म्हणल्यार कितें, बालती म्हणल्यार कितें, क्रीज म्हणल्यार कितें, सर्टन थिंग मेवतलें. तर आमकां खबर आसपा जाय. जाय जाणां खबर ना. खूंय गेलो रे बाबा? खूंय ना. कितें हाडलें रे बाबा? कांय ना. क्रिस्तांव 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 क्रिस्तांव. टायम जालो गेलो. दे आर कॉल्ड मिल्क ड्रिंकींग बेबीज. तेंकां पळयत पुस्तकां वयलें कांय खबरूच ना. पूण कांय कितेंय जावं भावार्थ गोड दवराय. एटलिस्ट कांय जायना जाल्यार भावार्थ तर गोड दवराय. कित्याक जेजून म्हाका सांगलां. एक पूण हांव कोणा म्हाज्या भयणीक उलयता आसतना जेजून म्हणलें असो डायरेक्ट जेजू येयलो आनी म्हणपा लागलो. कित्याक हांव तेका भासाभास करतालो त्या भयणी कडेन. म्हणपा लागलो दाशू 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 आय नो माय चिल्ड्रन, माय फेथफूल चिल्ड्रन एंड आय लव देम. विस्वास. त्या विस्वासा भितर गोट राय. कांय तुका जर जायना एटलिस्ट तर ते पयशे तर बँकेत जर तुवें घालशी इंट्रस्ट तर तुका मेवतलो.
पूण कितें सांगपाक सोदता एटलीस्ट बँकेत घालाय, पुरोवन दवरनाकाय, जमण्यो तो पुरोवन दवरनाकाय. ते देवाचेर विस्वास तो दवराय, घोट राय. एक कोपांतल्यान सैतान आनी जेजू दोगूय बाराबर पिवंक शकनाय. सैतानाचें काम कोन्नाकाय, सैतानाचें कोत्तुबां कोन्नाकाय, जेजूक रोडोयनाकाय. तुमकां सन्मिकाय मेवल आसतली, थोडी तर तुमकां सन्मिकाय मेवल आसता म्हूण हांव स्वत मानता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू देवा, हांव सांगूंक शकता म्हाजे देवा, म्हाज्या हातीन कांय ना, तूंच त्या भुरग्याक आदार दी. सगळें करपी करून घेवपी तूंच म्हाजी दुनिया देवा, घडोवपी सगळें तूंच. सगळें तुज्या हातीन ना, म्हाज्या हातीन कांय ना. हांवें 2 उतरां सांगलीं म्हाजी दुनिया देवा जेजू. उरलेलें कितें आहा तें सगळें तुज्या हातीन सोडटा. मागता म्हाजें सोरोंडार, सोर पोद्योदार ते जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. म्हाजी भाव भयणांनो, कितेंय जर तुमकां कन्फ्युजन आहा जाल्यार म्हाका फोन करात, विचारा, कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक थोडी कन्फ्यूज जाताय, थोड्यांक समजना. विचाराय म्हाका कडेन, हांव सांगता. म्हाज्या देवान म्हाका तेंच काम दिलां. एकाच म्हणटा संदनाचें मुनियारपण. तुका कितें कळना तूं म्हाका विचार, म्हाका कितें कळना हांव तुका विचारता. हें संदनाचें मुनियारपण. आमी एकमेकांक विचारपाक जाय, शेअर करपाक जाय. फादराक विचाराय. पूण तुका थिंगा आनी कितें तुमकां दुसरें कितें मेवता, बट तुमी म्हाका सांगपा जाता. हेणें अशें सांगलें, तेणें तशें सांगलें. तुजें कितें? हांव तुका पवित्र पुस्तकालें एक उतर चय. हांवें पयलेंच सांगलां, जर हांव तें जिवी देवाक स्वत मानता जाल्यार तें उतर, पवित्र पुस्तकालें उतर म्हाज्यान आत्तें आहा तें पत्तें करून तुका सांगपाक जायना. जेजून म्हाका कितें सांगलां हांव तुका तेंच सांगतलों. तेजे भायर म्हाज्यान सांगपाक जायना. कित्याक म्हाजी एक उतराचेर म्हाजो जेजू नदर दवरून आहा, म्हाजी उतरां कशीं भायर सरताय आनी हांव तुमकां कितें सांगता. हें जिवीत म्हाजें न्हू, हें जिवीत म्हाजें जेजूचें, आनी तें जिवी देवाक हांव रिप्रेझेंट करता. तुमकां फटोवपाक नाका, तुमकां फटोवपाक येयलें ना, हांव म्हाजी सादोवपाक येयलें ना, तुमचे कडेन 1 रुपया मागना. म्हाका कांय नाका. म्हाज्या देवान म्हाका जाय तें दिलेलें आहा. हांवें देवा कडेन मागलें ना तेज्या हिसपा भायर म्हाका देवान दिलां. हांव पयशा खातीर उलयना. देवान म्हाका आपलो मोग दिला, म्हाजें पोट भरलें. देखून म्हाजो जिविताचो एकूच मकसद म्हाज्या जेजूक परगट करपाक. म्हाज्या जेजूक, जेजू म्हाका कितें सांगतलो हांव तें सांगत वयतलों. आनी तें तुमकां कशें दिसता तुमी चोयाय. हांव डेतां तुमकां चड नाल्यार थोडें तर समजोन आसतलें म्हणून. आनी देवान तुमकां तें आशिर्वाद दिवं दी म्हूण तें सर्वस्पर जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन.